जाणवायेच्या पुस्तकावेले वाचप. राजांनो, आयकात आनी समजून घेयात. पयशिल्ल्या गांवच्या नितीदारांनो, शिकात. पुष्कळ लोकांचेर अधिकार चलयतल्यानो आनी आपणा खाल खूब लोक आसा म्हूण गर्वान भरलोल्यानो, आयकात. कित्याक पदवी तुमी सर्वेस्परासून घेतात आनी तुमचें रायपण वर्त्या देवा थावन येता. तोच तुमच्यो करण्यो कोसाक लायतलो आनी तुमची मनां विस्कुटावन पडयतलो. ताचे राजाचे कारभारी कशे तुमी प्रमाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळूंक ना तर, वो देवाक जाय ते भाशेन तुमी वागूंक नात जाल्यार अवचीत आनी कांपेऱ्यान तो तुमचे देंवन येतलो. उंच जाग्यांचेर आसलोल्यांक आनी पदवेदारांक कडक जोटी रावता. ल्हानविकांक दोळेणायेन बोगसणें मेळटलें, पूण बोलवंताक बळान कास पडटली. कित्याक सोगटा सर्वांचो धनी कोणाचेच मुखार हालचो ना आनी खंयच्याच व्हडपणाक तो मान भागोवचो ना. कित्याक ल्हानांक तशें व्हडांक ताणेंच केल्यांत आनी सगल्यांक एकेच तरेन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. होय जुलुमदारांनो, तुमी जाणवाय कितें तें ओळखूंक आनी तिचेर आड वचना जावंक हांव आतां उलयतां ती उतरां तुमकां. कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणीन सांबाळटात तांकां देव पवित्र म्हूण लेखतलो आनी पवित्र वस्तूंचें शिक्षण घेतलां तांकां तातूंतूच आसरो मेळटलो. म्हणटच म्हज्या उतरांक आशेवन रावात. ती उतरां अंतरेकून अंतरेकतात आनी ती तुमकां शिकवून दितलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. उठ देवा, प्रितुमेची मनसुबी कर. दुर्बळांक आनी अनाथांक न्यान राखात. दोलडेऱ्यांक आनी दुबल्यांक नीट करून दियात. दुर्बळांक आनी गरिबांक सोडयात. नुस्त्यांच्या चपक्यांतली तांकां निवारात. जबाब. उठ देवा, प्रितुमेची मनसुबी कर. तुमी देव, तुमी सगळे वर्त्या देवाचे पूत अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिलां. तरी आसतना हेरा मनशां भाशेन तुमी मरून वेतल्यात. खंयच्याय कुंवरा भाशेन तुमी सोकलां पडटल्यात. जबाब. उठ देवा, प्रितुमेची मनसुबी कर. जाता ते जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेरुसलेमाक वेता आसतना जेजू सामार्याचे आनी गालिल्याचे शिमेवेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुंटलोलो 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू गुरुजी, आमची काकलूत कर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देकोना फुडें
देवाक व्हडल्यान वखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयाशी ओमतो पडून ताणें ताचे आदार मानले आनी तो एक सामेरकार आसलो. हें पळोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? हे पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावाटान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान ये वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हज्या उतराक आशेवन रावात. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत जाणवायेच्या पुस्तकांत देव आमकां आपल्या उतराक आशेवन रावात म्हूण उलो करता. आख्खो संवसार देवान आपल्या उतरा वरवीं रचला. देव सर्व वस्तूंचो रचणार आनी जिवीत दिवपी. देवाचें उतर ओस्कोतांक घोटाय, पिढीवंतांक इलाज, नेणारांक जाणवाय, कश्टवाल्यांक धीर, रडटल्यांक बुजवण. देवाचें उतर काळजाचे अंतरेक पारकिता, वायट जिवीत बदलता, मेलेल्यांक उठयता, नवें जिवीत दिता. आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. ताचें उतर बोगोर बोगोर वाचुया. नियाळून जिवीत बदलून दुसऱ्यांक पुरगोटून ताचे उतराक आशेवन रावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसाक पवित्र पुस्तकांतले 2-3 आवस्वर वाचून नियाळ करूंक जिवंक वावरया.